उपयोगी होती आता हे जीवनात कळ्या आजचा जो क्यूस आहे हो महत्वाचा हा काय ना बारीक बारीक काम बरे कामं मोठी कामं अशी ना आम्ही जवळजवळ गेल्या 5 टर्मां जवळजवळ 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण केले तातून 10 लाख धरून 1,25,00,000 प्रोजेक्ट केले कम्युनिटी हॉल आहा तातून जवळजवळ 500 कम्युनिटी हॉल आसा जवळजवळ 70 स्मशानभूमी आसा आणि तो म्हणजे 25 लाख ते 1 कोटी 25 लाखापर्यंत हे प्रोजेक्ट झाले असतात कोणाचोच प्रोजेक्ट पेंडिंग ना म्हणजे आम्ही दिलो प्रोजेक्ट मोठा आणि कळना असे काय ना सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट झाले थोडे पायपलायनी आसात जवळ आता एक नवी रूल आयिल्ले कारणान कम्युनिटी हॉलाचेर मातसो कंट्रोल येयल्लो आसा गव्हर्मेंटान ठरयला सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक पंचायती एकच कम्युनिटी हॉल पहिले आम्ही 2, 3, 4 असे बांधताले आता एक बांदल्यार दुसरं बांधूंक मेळना म्हणून आता बारीक बारीक जे काही प्रोजेक्ट असतात मोठ्यान मोठो प्रोजेक्ट खर्चाचो तो कम्युनिटी हॉल आसतलो आणि म्हणून आता बारीक प्रोजेक्ट जे कितें येता ते सगळे लोकांच्या महत्वाचे प्रोजेक्ट लोकांच्या गरजेचे प्रोजेक्ट हे आम्ही कंप्लीट करतात मागीर हर्स व्हॅन आसतली एम्ब्युलन्स आसतली स्कूल बस आसतली त्याचबरोबर पत्रवाहू वाहन आसतले ही आज गरजेची गोष्ट आहा न्ही ते प्रत्येक आम्ही ठरवलं की पंचायत जर मागली तर प्रत्येक पंचायती कमीत कमी एक पयली दिवप आणि गरज पडला माहिती आणि वाढ करप कारण ताजी व्यवस्था जाऊन ते पर्यावरण जर आम्ही दवरतले जाल्यार ह्या कचऱ्याची व्यवस्था बरी रितीन जावंक जाय आणि त्यामुळे ह्यो बारीक प्रोजेक्ट आसतलो तो काय 5-6 लाखाची गाडी असतली पण तो महत्वाचा प्रोजेक्ट आसा त्यामुळे मेजर प्रोजेक्ट कितें आसतले मेजर प्रोजेक्ट आता एक 500 कम्युनिटी हॉल आसात जे जागा गांवांत जावंक नाशिल्ले किंवा घेतलेले पण ते चालू असे ह्या जवळ वर्षभर आम्ही कंप्लीट करतले त्याचबरोबर काही रिटर्निंग हॉल ज्या जाग्याचेर आसात काय आमी वाळपय म्युन्सिपालिटी मोठी रिटर्निंग हॉल जवळजवळ 70 लाखांची असे तसे हे मोठे प्रोजेक्ट आसात मागीर ह्या प्रोजेक्टाने आनी दुसरे आसतले मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे स्कूल बसीस जे अलाव नाशिल्ले आज आमकां अलाव केल्ले आसात त्या भुरग्यांक शाळेंत कारण गोवा सरकारान त्यो स्कूल बसी आज बंद केल्ले आसात त्यामुळे आमचेर लोड आयिल्लो आसा मागीर एम्ब्युलन्स आसतल्यो हॉर्स व्हॅन आसतल्यो हे प्रत्येक गांवां एक अशी सुसज्जता एक तांकां दिवप आणि सगळे व्यवस्था सज्ज करप हे ताचें काम आसतलें त्या प्रोजेक्टान पूण भाऊ आनी खुबशे हॉर्स व्हॅन एम्ब्युलन्सी तुमच्या नांवाच्यो ज्यो बंद पडून रस्त्यार खुबशे उरलेले तेजे कितें प्रोविजन करा स्क्रॅप करपाक आतां पर्यंत आमकां कंप्लेन जाल्या प्रमाणे आमी जी दितात ती तांकां आमी रिकरिंग मनी तांकां किंवा ते मेंटेनन्सा आमचे पयशे पयलींच आमी भरून घेता कारण एमपी फंडाक तशी व्यवस्था ना आणि त्यामुळे ज्यो 20 वर्सां पयलीं दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना त्यो बंद थोड्यो आसतल्यो बाकीचे जे कितें आसा ज्यांक संस्थेक आमी दितात ती मेंटेनन्स करपा बाबतींत आणि ते करतात अश्यो व्हडल्योश्यो आमचे खंयच रस्त्यार तुका म्हाका ते 1 किंवा 2 ज्यो जांकां तांचे चलोवपाचें लायफ सोंपलां 20 वर्सां जालां कारण म्हाका आज 26-27 वर्स सुरू जाला एज एमपी आनी जर 20 वर्सां पर्यंत दिल्यो आसतल्यो त्यो आनी चलची ना आनी ते रस्त्यार उरतल्यो अश्यो काही 1-2 काळाची घटना आसतल्यो